म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी प्रत्येक जाणां दुतांक आमचे राखण दुखत आसा पळय तांची म्हळ्यार तूं मदत घेता हांव. म्हाका एक अणभव घडलेलो आसा. म्हजे घोडयाल म्हाका पांयन दिल्लें. हांव भुरगो आसलेलो तेन्ना 1967 वर्सा. तेन्ना हांव बोर्डिंगान गेल्लो आनी तें हांव एकदम जतनायेन दवरतालो. एक दीस म्हणजे 1 वर्स जाल्या उपरांत मातशी तितली बेपरवा न्हय, पूण हांव ते म्हज्या उश्या खाला दवरून न्हांवंक वेतालो. सगळे भुरगे वेताले, पूण आयल्या उपरांत घोडयालूच ना. हांवें रोखडेंच म्हजे राखणदार दुता कडेन मागलें, हें घोडयाल पोत्तून हाडूंकूच जाय. आनी हांवें अशें येवजिलें की सायबीण मांय कडेन हांव सगळो वखत मागतलो. पूण राखणदारान म्हाका दाखयलें कितें करपाक जाय पळय तें. हांवें वाती हाडल्यो, सायबीण मांयक पेटयल्यो आनी तिचे कडेन मागलें म्हाका तें पोत्तून जायच म्हणून. दुसऱ्या दिसा इस्कॉलाक वचचें आसतना दोंग केलें आनी आमचें एक हें आसता इन्फर्मरी, म्हणजे दुयेंत जाल्ल्या भुरग्यांक थंयसर दवरतात. कोणूच नासलेलो. हांव गेलो आनी थंयसर रावलो. पूण सगळो गोत सायबीण मांयच्या पांयनोलो अशी वाती लावन मागणें करीत रावलो, रडलो पर्यंत तें पोत्तून जाय म्हणून. आनी हे भाशेन दुसऱ्या दिसा म्हणजे तिसरो दीस तो, पयलो दीस, दुसरो आनी तिसऱ्या दिसा पळोवंक गेल्यार घोडयाल पोत्तून आयला. हांव एकदम खुशाल जालो. पूण ते मेरेन सावन म्हाका अशें ठामपणी कळ्ळें की आमचे राखणदार दूत आमकां मदत करतात. आनी देवान आयज आमकां सांगलां, म्हज्या दुतांक हांव तुमचे बरोबर धाडटां. ते तुमकां राखतात, सांबाळटात. ते तुमकां हांव कितें करूंक सोदतां ते तुमकां करूंक थंयसर वतात, तांचें आयकात. ते तुमकां सगळें दाखयता कितें करूंक जाय पळय तें. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी भावार्थान आमचें जिवीत सादता तेन्ना आमी दुसरेच वतीन सगळें पळोवंक लागता. कित्याक भावार्थाचे वतीन. आनी देवान आमकां इतलें करून दवरलेलें आसा, आमकां भिरांत कसलीच आसूंक फावना. पूण भिरांत आयली की ना रोखडीच आमी ती आमच्या देवासुरी हांव तुमकां सांगता दवरात म्हणून जेजू सवे. पूण आमचे राखणदारूय दूत आसात, ते आमकां राखतात आनी सांबाळटात. सांतिनासा बरोबर 2 जाण पयले ताचे वांगडे आसलेले. एक म्हणजे फ्रांसीस शावेर आनी दुसरो म्हणजे पीटर फाव्र म्हणून. पीटर फेबरूय म्हणटात ताका. हो पीटर फेबर राखणदार दुताचो खूब सल्लो घेतालो, मदत घेतालो आनी तो ताका राखतालो आनी सांबाळटालो. तेन्ना कितें जाल्लें, इगोर्ज मातयेन प्रोटेस्टंट हो गोट म्हणल्यार तो पंगड उबारून आयलोलो आनी खूब पिडापीड दितालो. आमच्या कॅथलिकांक ते हिसकून प्रोटेस्टंट कोत्ताले. ताका इनासान धाडलो आनी पाप साहेबान ताका थंयसर धाडलो, ताका मातशी मार्गदर्शन करात म्हणून. कित्याक तो एकदम बरो कडक आसलेलो आनी सगळें शिकोवन तो तांकां बरे भशेन शिकयतालो. तेन्ना ताचो राखणदार दूत ताका सगळ्या जाग्यांचेर वतालो आनी ताका कसलेंच वायट घडोन आसलेलें. ते मारूंक पर्यंत येताले, कित्याक तो तांकां सगळ्या जाणांक हारयतालो ताच्या राजवांत. पूण ते ताचें आयकोन तांचें परिवर्तन जातालें. इतलो तो आपल्या राखणदार बोडव्याक मानतालो आनी ताचो सल्लो घेवन सगळें कोत्तालो. म्हणटच आमी पळयता आमच्याय जिवितान घडीक तेच भाशेन आमकां अणभव आसतलो. आनी पळयात जेजू कितें म्हणटा पळय तो, धाकट्या भुरग्या भाशेन आमी जावंक जाय, तांचें आयकोंक जाय. जाल्यार नाजाल्यार आमी सर्गीच्या राज्यांत भितर सरची नात. आतांच ह्या संवसारांत आमी सरोंक जाय, कित्याक सर्गीचें राज हांगसूच देवान स्थापन केलेलें आसा. आनी आमी भियोंक फावना, कित्याक हे राखणदार दूत आमचे पासत बापाशी ताच्या सर्गीच्या सिंहासनार आमचे पासत मागतात आनी विनंती करतात. तर हें आमी जाणो आतां. तर हे भाशेन आमी अदीक खोलायेन जिवच्याक आमी आतां ताचीच मदत मागया. सगळीं जाणां 1 मिनट
मागण्यांत रावया. हात जोडया, पाठ स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे सोबे येता, पूण ताणें आमकां ही सगली फौज तयार करून दवरलेली आसा जी आमची राखण करता, आमकां खुशालकाय हाडूंक मार्गदर्शन करता आनी आमचे सोबे सगळें करूनय घेतात. कित्याक आमी तांचें आयकत तर ते आमकां मदत करतात. जेजू, तुवें आमकां इतलें बरेंपण फावो केलेलें आसाय, पूण तरी पूण आमी आमच्याच वाद्याची आनी आमच्याच चिंतनांनी, भावनांनी आनी चालींनी सारकी रुजून आसा. तातूंतली आमकां भायर काड आनी आमकां सुटका दी. तुवें तुज्या रक्तान आमकां सुटका दिल्ली आसाय, पूण आजून आमी स्वतंत्र जावंक ना. आमच्या जिवितान तूं अदीक आनी अदीक आमकां कृपा आनी मदत कर. आमी आतां आमचें जिवीत जेजूक भेटोवया, भेटोवणे वरवीं. आमेन.